थोडे फावटी आमी चिंता आमी रेते बऱ्या रेतीरीत आसा, आमी बरें मागता, आमी नोवां नांव घेता. अजून ते कुटुंब पडटा रेतीरीक आयिल्लें, ते पाटी वता आसतना व्हेकल हाडलें आनी गाडी व्हरतना जी गाडी एक्सिडेंट जाली. एक्सिडेंट जावन एक सदां ल्हान गाय जालें बायलेक, गोवा किलो व्हड गाय जालो, तो ड्रायव्हिंग सिटीर आहलो. आनी आसा ते हॉस्पिटलांत आसतना ताका हांवें फोन केल्लें आसा. कितें जालें? तो कायलो राग ताणें देवा वयर इतलो शीण काडलो की देवाक तो रागार उलोवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव इतली बरी पडटांत रेतेर करून आयलां आनी पाटी येतना म्हाका एक्सिडेंट जालें. देवाक कळीत ना गी, देवाक हांव पातयेना, कसलो देव तो, ताका काकूत ना, जायते उलोवंक लागलो. पूण म्हाका कळीत आसा अशें जायते जाण बडबडटात. हांव बऱ्यान उलोवंक लागलो आनी अशें बऱ्यान उलोवन मागीर इल्लो वेळ करून आमची रेतेर जाल्ले उपरांत ताका मेळोंक म्हूण हांव त्या हॉस्पिटलाक गेलो. त्या हॉस्पिटल आमकां सदां लागींच आसलें. हॉस्पिटलाक वता आसतना थंय परतूनी जायतो आवाज काडून उलोवंक सुरू जालो, देव कसलो देव तो, हांव इतलो मोग करतां त्या देवाचो जाल्यार देवान समजोवन घेवना. त्या वेळा हांवें ताका सांगलें, देवाचो एकलोच पूत, ताचोय देवान व्हरतो मोग केल्लो जाल्यार ताचे वयर बरादेक कुरीस देवान दिलो. देवान तो कुरीस काणवर येता आसलो न्ही, ताणें मोग केला, तेज्या पुतान ताचो व्हरतो मोग केला, दोगांय एक, हांव आनी बाप एक म्हणटा स्वामी. तर ताचो तो कुरीस काणवर येता आसलो, ताच्या कांद्यार दिवन ताका ते बळादेक त्या कुर्साचें मरण पाव गरजें म्हण आसलें गी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रभुचो दीस तुमकां परत हांव मागतां. आयच्या सकाळच्या वेळार आमी सांगता एक जावन देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां सांगता हाडलां प्रभुच्या पावसांत, आमकां जायते बरेंपण ताणें केलां. आनी अशें आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमचे तो वता आसतना देवाक आभार मानचो आमचें कैदो जावन आसा. कित्याक सदांच देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. हर एका सन्निवेशान तुमी आर्गां दिया म्हणटा संपावलो आनी तेच उतरांनी आमी देवाक आर्गां दिता आसतना देव आमचें सांगता सदांच. आनी देवा सांगता आमी हर एक घडये रावच्याक प्रयत्न करचें आमचें काम जावन आसा. तर म्हजे भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत तुमी पाटी वचून पळयलें जाल्यार ल्हान आसतना ल्हान भुरगीं कितें करतात, ड्रॉईंग करूंक ताका बारीक उमेद. आनी उमेद इतली आसता की ह्या उमेदीद्वारे ती म्हणटा की दाळाय ड्रॉईंग करूंक पेपर ह्या कलर स्केचेस विसारतात. आमीच कला आसतना पळयलें जावन आसा, आमी बरी बरी कलर पेन्सिलां हाडटाले, स्केचेस हाडटाले आनी अशें जायते बरेपणांत भुरग्यांक ड्रॉईंग करूंक इंट्रस्ट आसा. आनी त्या ड्रॉईंगान तुमी पळयलें जाल्यार ही भुरगीं कसलें ड्रॉईंग करतात, चड जावन तांणी एक व्हडलो रूख, तेंच्या भुरग्यांक तुमी पळयलें जाल्यार व्हडलो रूख करतात. आनी व्हडलो रूख करना ताका जायते खोले खंयच्या बरी करतात. तो रूख खाली दवरिनात आनी थोडे खोले करिनात. ताचे उपरांत थोडीं फुलां हेणें देणें आनी थोडे फळां हें सगळी त्या रुखांत आसता. तर एक रूख खाली सोडिनासतना जायते खोले तांदूळ उपजोवच्या बरी हीं भुरगीं करतात. तर तांचो उद्देश कितें? तांचो उद्देश त्या रुखांत जायते खोले आसा जाय, फुलां आसा जाय, फळां आसा जाय, समृद्ध तरान तो रूख बरो दिसो जाय, त्या खातीर. फाटया आमी दुसऱ्या तिसऱ्या क्लासींत आमी आसतना आमी कितें करताले, ड्रॉईंग रुमान गेल्यार ड्रॉईंग रुमांत गेले जाल्यार पुरो आमचे ते क्रेयॉन्स काडून ते कलर पेन्सिलां काडून कसले सगळी ड्रॉईंग आमी करता आसतना आमी जायते फावटी केला जावंक पुरो तसो रूख आनी तातूंत जायते खोले आमी हाडल्यात जावंक पुरो. आनी तो पळोवंक बरो दिसल्या वेळार परत परत ताका कितें ॲड करचें गे, एडिशन करचें गे म्हणून आनी चड 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 घालूंक आमी पळयल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता आमी त्या ल्हान प्रायर कितें केल्लें तो उडास आमकां आसा. वी रिमेंबर दॅट, इट्स ए मेमरी. त्या देखून उडास आमी म्हणटा इट्स ए वन ऑफ द वंडरफूल वर्च्यू, एक बरी सकत जावन आसा ती. आनी अशें आसतना उडास एक वर्च्यू जालें जाल्यार थोडे फावटी आमी
गिविंग अप ऑर लेटिंग डावन, लेटिंग गो म्हणटा आमी. लेटिंग डावन न्ही, लेटिंग गो. लेटिंग गो ऑल्सो इज ए वर्च्यू. कित्याक आमी सोडून सोडून शिकत जाय. सक्कडी काणून दवर न्हू. आमी बसल्या तर थोडे फावटी आमकां तातूंत हांव थोडे त्रास जातात. कितें त्रास जातात की म्हण हांव तुमकां सांगता. आमी थोडे फावटी गूड मेमरीज आनी बॅड मेमरीज म्हण आसतात. थोडे फावटी बरें चिंतप आनी वायट चिंतप म्हण आसता. थोडे फावटी बरे अनुभव आनी वायट अनुभव आसतात. ते आमकां कशें बॅलन्स करून कळ्ळें जाल्यार बरें आसा. बॅलन्स करून कळ्ळें नासतना थोडे जाणांक कितें करचें की म्हळ्यार फकत ते कोडू अनुभव, थोडे फावटी बॅड एक्सपिरियन्सीस हें सगळी काण करून बसल्यात तर ते आमी सोडिनासतना लेटिंग गो करिनासतना ते बांदून दवरलें जाल्यार ते आमकां जायते त्रास दिता. आज सकाळीं हांवें एक वॉट्सॅप मॅसेज काडून पळयतना एकल्यान म्हाका बरयलां, म्हज्या पुताक सादारण एक हायस्कुलाची प्रायज जाल्या. लॉकडावन उपरांत कितें जालां म्हण म्हाका कळीत ना. लॉकडावन उपरांत तो फकत आदलें उलयता, शिवाय आतांच्या स्टडीजा विशयन कांय उलयना. आदलें कितें फेल्युअर जालें ताचे विशयन उलयता. त्या देखून ताका एक सारक्या वाटेर हाडच्याक तुमचे कडेन म्हाका इल्लें उलोवंक आसा. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें जें कितें तें आसा तें समजोन घेवन हांवें सांगलें, एका वेळ तुमी लागीं आसल्यार म्हाका मेळोंक येया. पयस आसल्यार आतां जावचें ना, आमी उलोवया आनी केन्ना तुमी येतात गांवाक त्या वेळार आमी उलोवया. कित्याक म्हळ्यार ताचे ते सगळी बॅड मेमरीज दवरन तो बसला तर फाटले ते कश्ट जातात. ताणें ते वचोंक सोडी जाय, आमी वचोंक सोडी जाय. आनी तेन्ना मात आमचें थंय तसलें बरेंपण जावंक जाता. बरो रूख म्हळ्यार कसो आसा जें म्हूण आमकां कळीत आसा. आमी ल्हानपण आजून भुरग्यांक बरो रूख म्हळ्यार तो समृद्ध आसूं जाय, तातूंत बरे कोले आसूं जाय, पांटे आसूं जाय आनी वेळा काळाक तो थोडे फळां सयत ताणें दी जाय. आनी भरपूर फळां दिलीं जाल्यार आमकां बारी खुशी. त्या देखून रुखा लागीं मागीर घडये घडये वचून पळयता. जांग पुरो आतां रंबुटान रूख आसा. ते रंबुटान लावनची जायते जाणांक एक बरी संवय जाल्या. आनी अशें आसतना त्या रंबुटान रुखान जालांगी जायफळ आसा, तातूंत जालांगी दिसता की पूण आमी वेता. कित्याक ते रूख बरें दिसतात व्हड जाता आसतना आनी ताची फळां येता आसतना आमकां बारीक खुशी जावन आसा. तशें खंयचो रूख जावं दी, त्या रुखांत बरें फळ आनी बरो दिसो जाय आनी अशें आसता आमकां बारी खुशी. पूण थंय कोले 5 आसले 5 जावन उरनात. उपरांत कितें जाता, ते कोले पिकता, पिकोवन सुकता, सुकोवन सकयल पडटा. हें नॉर्मल. ते आमच्या सिजना प्रमाणें. आमच्या सिजन कशें आसा की त्या प्रमाणेंत आमच्या सिजनांत विंटर, ऑटम, समर अशें आमकां सिजन आसतना आमी सिजना प्रकार वेता. ते देखून त्या वेळा काळाक जाय जाल्यार बरी कोले जडटाले आनी नवे चिगूर येताले. कित्याक नवी अंकरी येवचीच आसा. आनी अशें आसतना आमकां जायत्या जाणांक गार्डनींग करूंक खुशी आसा. जायतीं जाणां आमी गार्डनींग करता. आनी गार्डनींग करता आसतना आमकां एक वर्ड ट्रिमींग म्हणटा आमी. ट्रिमींग या प्रुनींग म्हणटा. चड जावन दाका मळो आसले आनी प्रुनींग म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ते दाकांचे वाली प्रून करूंक आसतात. हांवें चिकोडींत आसतना मिराजाक मिसां वेता आसतना पळोवचें आसलें. जायतीं जाणां ते गार्डन तो द्राक्षाच गार्डन बरें करून प्रून करनासतात. आनी प्रून करता आसतना त्या प्रमाणें तें बरें प्रून केलें जाल्यार बरें फळ दिता. तशेंच रुखाक ह्या गार्डनाक कशें आमी प्रुनींग करता आसतना नवे अंकुर येतात गे, तशें आमच्या जिवनांत आमी प्रुनींग करूंक जाय. आमी ट्रिम करूंक जाय. कित्याक आमच्या जिवनांत कसले सगळे पांटे थोडे बरे नातले, थोडे वायट मेमोरी काणयले, वायट या कोडू मेमोरी काणयले पांटे ते आसात. तर आमी चिक्कें कातून ताका पयस उडयलें जाल्यार बरें आसा. आमच्या जिवनांत थोडे फावटी आमी अशें केल्ल्या देखून आमच्या जिवनांत जायतो सुसेग आमकां भोगता. आमी पळय आमची इश्टागत, आमच्या इश्टागतें कितें घडटा, खंयच्या तरेची इश्टागत आमची आसा, खंयच्या लेवलाक ती वचोन पावता, हें आमकां भोव गरजेचें जावन आसा. थोडे फावटी इश्ट मेळोन आमच्या जिवान लोवर सकयल्या मट्टाक येता शिवाय उंचल्या मट्टाक वचों आयकना. ह्या वेळार आमी चिंती जाय कित्याक आमी उंचल्या मट्टाक वचना. खंय आमचे पांटे सारके नात, खंय आमचे पांटे सकडी फळ दिनात. तसले पांटे, तसले इश्टागतीचे पांटे आमी
कातरून उडोवचें पडटा. ताका आमी म्हणटा प्रुनींग म्हणटा. जर आमची वाट बऱ्या तरान आसूं जाय, इश्टागत आसूं जाय, पूण इश्टागतेन ती बरेंपण आमी आपणाक जगत शिवाय इश्टागत आमकां वायट आवडटा तर आमी तातूंत रावन आमच्या जिवान सकयल्या मट्टाक येता तर ती इश्टागत बरी न्हय. त्या देखून आमी म्हणटा आमी थोडें लेट गो पॉलिसी आमच्या इश्टागतीन ती दवरूंक जाय. इश्टागत कशी आसा, बऱ्या तरान ती चलोवन व्हरोन एकामेकाक उत्तेजन दिवची, एकामेकाक बरें करची, एकामेकाच्या कश्टा सुखांत दुखांत वांटेली जावची. असली इश्टागत आसल्यार बरी. फकत गम्मत मारूंक कुशलाय करूंक तसले इश्टागत दॅट इज अ मोमेंटरी. आनी तसले इश्टागतेन आमी मेतेर जावन आमचो बरो स्पिरीट आमी होगडोन घेतलो जाल्यार आमकां कश्ट जाताले आनी तसलें वातावरण बरें न्हय. त्या खातीर सान पावल गालातकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 22 to 23 वळींत आमकां बोवापुरबायची शिकवण दिता. आनी तेच ताच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आनीकी तुमी पळोवंक गेलें जाल्यार 16 पळयलें जाल्यार आनीकी चड बरी शिकवण तो आमकां दिता. आनी अशें आसतना आमचें थंय खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण सगळें तो आमकां दाखोवन दिता. जर सान पावलो कशें आमकां एक इंडिकेटर आसा पळय, आमच्या लेफ्टाक गुंवचें जाल्यार लेफ्ट इंडिकेटर घालता हांव, रायटाक गुंवच्या रायट इंडिकेटर घालता हांव. तशें सान पावलो हें बऱ्या तरान आमकां इंडिकेटर दिता आमच्या जिवनाक. कसलीं ती इंडिकेटरां? तुज्या जिवान खंयच्या अंतर तूं चलोन आसाय, खंयच्या वाटेर तें वचून आसा म्हणल्यार ताचें इंडिकेटर. पळया ताचें इंडिकेटर. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दाळाय, बरेंपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमन. हे आत्म्याचीं फळां. आत्मो पवित्र आत्मो ताचे जावन प्रेरीत जावन आमी जियेता तर आमचे सगळे साल समकाण त्या प्रमाणे वेताले. आनी साल समकाण त्या प्रमाणे आसतना आमचे सगळे क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणटा आमी ताका इंग्लिशांत. तसलें बरें क्वॉलिटी ऑफ लायफ उंचल्या मट्टाचें जाता आसतना आत्म्याच्या फळांचे वर्तेपण आमी बगतले जावंक आसा. तेंचो मोग, संतोष, जायतो मोगूप जातालो, एकामेका थंय मोग आसतालो. शिवाय तसलें हिंडसूंचें या अपराध माणसो या हेरांक कितेंय तांचे विशयांत बॅड ओपिनियन होल्ड करची असलें पुरा आमचे थंय दिसूंक येवचें. हाचे बदला फकत मोग कोणी जावन तो मोग दाखोवच्यान कांयच उणेंपण आमी करूंक ना. कालच्या दिसा म्हाका हे फोन आयिल्लें आनी ती म्हणा लागली म्हज्या घोवाचो भाव सरलो फादर, आनी त्या मनशा विशयांत तिणें थोडे उल्लेख म्हाका केले आनी ते उल्लेख कितले अपुरबायचे आसा. ती म्हणा लागली हो मनीस सगळ्यांक बरें करता, सगळ्यांच्या जिवनान बरें करता. इवन मन जातीक सयत तो जायतें बरें करनासा, मन जातीक सयत जायतें बरें करनासा. आनी ती म्हणा लागली दारवाड जावन तो गांवाक येता आसतना एका कारान ताच्या सगळे ती केळीं घालतालो खंय आनी येता आसतना असल्या मांकडांक सगळी तो जेवण दितालो, म्हळ्यार ती केळीं दितालो. हेच प्रमाणे ताच्या जिवनांत तें सगळें बरेंपण आमी हाडच्याक आमी कितें करूंक जाय, आमचें मनशापण आमी दाखोवंक जाय. त्या प्रमाणे एक मनीस मन जातीचो इतलो मोग करता आसतना मनशाचो तो कितलो मोग करचोना. उपरांत त्या मरणा दीस तांकां धाडिल्ले थोडे मॅसेजीस हांवें पळयता आसतना this is the man who fed us. This is the man who gave us life when we were completely broken. आनी अशें आसतना देवाच्या वर्त्या स्पिरितांत आमी बरोवंक जाय. त्या खातीर आत्म्याचें फळ मोग, संतोष. संतोष आमकां दिता, जायतो संतोष आमी भोगूंक जाता. समाधान आमचें थंय आसता, समाधान. कित्याक म्हळ्यार आनी केद जाणां मोग आसा, केद जाणां संतोश थंय समाधान आसा. सोंसणीकाय, द पेशन्स, दाळाय, बरेंपण, विश्वासपण. पूण आनी एक कुशीन पळयत जाल्यार सान पावलो आमकां कितल्या अपुरबाय तरान सांगता. तो म्हणटा रक्त मांसांतावन उपजतात ती कृत्यां सश्ट वळखून घेवयात. ती आमकां बऱ्याक पायनात, वायटाक आमकां पायतात. कशें पळया, ती रक्त मांसांत त्या देखून आमी म्हणटा रक्त मांसाच्या वंदवण्याक वळख जाय नासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत जियोंक आमी प्रेरण जोडूंक जाय, हेरांक प्रेरीत करूंक जाय.
हेरांक प्रेरीत करचे. त्या खातीर हांव म्हळें इश्टागात म्हणली हे कितले करासतना हेरांच्या जिवनांत आमी एक प्रेरण जावंक आनी बरें जिवन जिवंक तांकां प्रेरीत करूंक जाय. अशें आसतना आमचें जिवन मात बरें न्ही, हेरांच्या जिवनांतय आमी बरेंपण हाडूंक शकतले. त्या देखून आमच्या जिवनांत सांपावलो आमकां सांगता, रक्त मांसांतल्यान उपजतात तीं कृत्यां सश्ट वळखून येतात. व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड, पेल्यांचो पटसाळ, बेबदेपणो आनी पानोत्सव आनी हे सक्कडी खंय जावन येता? हे सक्कडी रक्ता मांसाच्या वंदोवणे जावन येतात. आनी असले करचे देवाचे राज जोडशे नात. आनी अशें म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याची सकत वर्त्या तरान तो आमकां दिता. पवित्र आत्मा आमचे सांगता सदांच जियेता. आमी थोडे बडी सोडून दिवंक तयार ना. त्या देखून कितें जाता, इंडिकेटर्स आमची रक्त मांसाच्या वंदवणीची इंडिकेटर स्ट्रॉंग जातात, पवित्र आत्म्याच्या फळांची इंडिकेटर वीक जातात. कित्याक आमकां सोडून दिवंक नाका. आमी हें सगळी कळीत आसल्यार त्या प्रमाणे जियें ना. जियेलें जाल्यार आमचें जिवन कितलें आपुरबायेचें सुकाळ जातें आसलें, संतोशाचें जातें आसलें. कालच आमच्या कमिटी कडेन उलयतना हांवें म्हळें लेट गो पॉलिसी आमी उपयोग करूंक जाय. जायते जाणां आमी पाटी पळोवचें आनी पाटलें ओवन काणकोणचें आनी तें ओवन व्हरचें. जडाय चड जाता. तुमकां कळ्ळें, बैलांची गाडी पयले आमी आसतना ल्हान आसतना पळयलें जावन आसा. आमचे तेणें ते बोवारुकाचे कुडके व्हरोंक येताले आनी ते लांगूड व्हरोंक येताले. जायते लोड गेल्यार कितें जाता, पाड्यांक ओडोवंक कश्ट जाता. पाडे कश्ट जातात, चार मारिचें पडटा. तांणी पाड्यांक मारता आसतना आमकां काळजान चिर्र म्हणटाले. कित्याक म्हळ्यार मन जातीक मारूंक आमकां मनांतलें आमगे एरिया आसलें गोरवां. आनी अशें आसा आमी म्हणटालें कित्याक मारतात गाय. आनी अशें आसता आमी नेणटे आसल्यार थोडी सडणी आसतना त्या पाड्यांक मारतात कोणा म्हणल्या खातीर हांव आनी म्हजो भाव आमकां चड सकत नातली त्या दळा, त्राण चड नातलें जाल्यार आमी ती बैलांची गाडी लोटूंक वताले. कित्याक ताणीं पाड्यांक मारून वचो म्हणल्या खातीर ती गाडी आयिल्ली म्हणटाना वयर सडनी सडतना आमी लोटूंक वताले. आनी अशें आमी चड लोड घालें जाल्यार कश्ट जाताले. त्या खातीर आमी म्हणचें लेट गो पॉलिसी आमी आमच्या जिवनांत उपयोग करूंक जाय. मनीस कितें म्हणटात तें चिंतून बसोन यूज ना. कित्याक मनीस ताका जाय जाल्यार बरी उलयता. मनीस कशें चिंतता म्हज्या विशयांत, म्हाका कसो तो पळयता, तें आमकां प्रामुख न्हय. आमकां प्रामुख जावन आसा देवाच्या दोळ्या मुखार आमी कशीं आसाव, देवा मुखार आमी कितलीं सबल जावन आसाव, देवा मुखार आमी कितलीं पवित्र जावन आसाव, देवा मुखार आमी कितलीं अपट नितळ निर्मळ जावन आसाव, हें गरजेचें जावन आसा. त्या देखून कितें आसा तें आमकां डिस्टर्ब करता हें सगळें सोडूंक जाय. त्या खातीर एक मॅक्सीम आमी उपयोग करूंक जाय. आयची घडी मात्र म्हजी, आयचो दीस म्हजो म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जायते जाण केदाळा कितें जातात म्हण कळीत जायना मोगाच्यान ह्या दिसांनी. त्या देखून आयची घडी बऱ्या तरान हांवें जिवंक जाय. ह्या घडये हांवें देवाक मानवा सारकें जिवन जिवंक जाय. फातका विणे हांवें जिवंक जाय, फातक पयस हांवें करूंक जाय. हें मोतींत आसा तर आमचें जिवन भोव खुशेचें संतृप्तीचें जातलें. त्या देखून देव आमचे सांगता आसतना सगळें तो भरती करून दिता. तो कांयच उणें करिना. कितें कडेन आमी सडलें. परच्या दिसांत एक तरणाटी चली आयली, बऱ्या इन्स्टिट्युशनान काम करता ती, बरें शिकप की आतां तिचें शिकप तें कंटिन्यू करता. आनी ती म्हणटा म्हाका कित्याक की म्हज्या जिवनांत खुशीत ना फादर, म्हज्या जिवनांत जाय ती पिडा म्हण बगता. सांज जातना कितें जाता म्हण कळीत जायना, सकाळीं म्हाका जाय ते त्रास आसात. जो घोव त्या वेळार म्हणा लागलो कोणा कोणाचें कितें कितें काणून कित्याक बसचें, तें काळजान दवरून बसलें जाल्यार आमकां सुसेग मेळटा गे, खंडीत जावन मेळना. आनी अशें आसतना तो ताका म्हणा लागलो सगळें सोड, कोणी कितेंय आमकां करून दी, सोड, हांसोन दी, तांचेर उलय बरें कर. ताणें तें केलां, ताणें तशें सांगलां आनी अशें केलां आनी म्हजें नांव पिड्यार केलां. हें सगळें सोड तूं. देवा मुखार तें बरें खंयच्याकी येवचें ना.
देवा मुखार आमी बऱ्यान आसल्यार तो सगळें बर्ते करून दिता, कितले गाये आसल्यार ते तो धुवन काडटा. हें आमकां कळीत जालें जाल्यार आमचें जिवन आमी आपुरबाय तरान जियेतलो. जोएल प्रवादीचो बूक आमकां कितें सांगता पळया. जोएल प्रवादीचो बूक चॅप्टर 2 वर्स 25 अशें म्हणटा, बिऱ्यांनी येतेल्या आनी उठतेल्या देंप्यांनी, नाश करतल्या आनी चापड्याच्या देंप्यांनी तुमचें दाड घालूंक हांवें धाडलेल्या व्हड सैन्यान जितल्या वर्सांचें तुमचें पीक ग्रासिलां तितल्याय वर्सांचें पीक हांव तुमकां भरती करून दितालो. पळया कितलें पीक तुमचें ग्रासिलां, लेखच ना. देंपे आनी खावंक धरलें जाल्यार तुमकां कळीत आसा. एक 2 वर्सां पयलें व्हडले व्हडले देंपे आमच्या कारकळ मियार एरियांत आयिल्ले आनी ते दळा ती बोब घालून आहले. आमचे सगळे आमी केल्ली कृशी ती खावन काडटात, घडये भितर खावन काडटात, एक गातो एक राती भितर नापायस करतात म्हणून सांगून आसले. आनी तर कोत्ता आसा ते देंपे सगळे तांचे व्हडले सैन्यंत आयिल्ले, कितले नाच केला जावंक पुरो. जाल्यार देव कितें म्हणटा, तितलें नाच केलें जाल्यार ते हांव तुमकां भरती करून दितालो. तें गरजेचें. देव भरती करून दिता आसतना आमच्या जिवनांत कितेंच उणेंपण आसचें ना. देवान भरती करून दिवचें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर कितें काडून व्हेलां म्हूण कंत करची नाका, कितें हांव सोडून आयलां म्हूण कंत करची नाका. जायते बटी आमी एक जाग येता आनी एका जाग्यार वता आसतना जावंक पुरो ह्या दिसान जायतीं प्रोजेक्टां येता आसतना एका जाग्यार आनी एका जाग्यार उठोवन धाडटात. आनी हें आसतना त्या फाटल्या जाग्या विशीं चिंतून आसतात. तो जागो बरो आसलो, तो जागो असो आसलो, तो जागो तसो आसलो, थंय आमी आसल्यार तशें आसतलें हांव, थंय आमी हांगा आसल्यार अशें आसचें आसलें हांव. पळय जावंक पुरो तशें आसता. पूण हांवें म्हणचें आसा, तो आमकां त्या जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक पयलें वेल्या देखून आमी नव्या जाग्यार कितें म्हणी करूंक जालें. आनी हे 5 वर्सां आमकां थंय ते दिव येता आसले, तांचे प्रोजेक्ट आराम जावना. वय आराम जावना. पूण 5 वर्सां उपरांत तुवें उठत जायत न्हय. ताच्या बदलाक 5 वर्सां पयलें तूं उठोन आतां नव्या जाग्याक आयिल्ल्या देखून कितले अभिवृद्धी तुवें केल्याय. हें आमी जायते कडेन चिंतिना. फाटल्यान चिंतून, फाटल्यान ब्रूड करन, फाटल्या विशयान खंत करन आमचें जिवन आमी ओगडोन घेता. लेटिंग गो पॉलिसी, लेट इट गो. जावंक पुरो कितलेंय प्रेशियस जावन तें आमी सोडतना देव ताच्या मोगांत आमकां भरती करतालो. तर आमच्या जिविताचेर एक नादर घालया मोगाचें. आमची इश्टागात थोडे बटी तुटतना आमकां कितले कश्ट जातात. जावंक पुरो एकत मनाचें आसनात. जावंक पुरो थोडे बटी आमचें तें मिसअंडरस्टँडींग येता. आनी अशें आसतना ही इश्टागात सुकता आसतना आमकां कितले मोतीन भोगता. जावंक पुरो ती इश्टागात जाली गेली, ताचे विशयान तुवें चड कन कांय फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता, थोडे फावटी आमी इतले अटॅच जाता थोड्यांक, आनी ते अटॅच जाल्ले सडन कांयच रिजन नासतना थोडे फावटी नाका जालें वायट खबरो करून, फटी साक्स दिवन, फटी मारून तांणी तशें केलां अशें केलां म्हूण आमचे हांव पयस वतात. आनी ते पयस गेल्ले तेन्ना आमकां कळीत जाता ह्या मनशा सांगात आसतना आमी तांचे सांगात आसोन डिटॅच जायनासतना कितलें सगळें ओगडोन घेतलां. कितलें अपुरबायचें जिवन हांचे वयर होंदोन जियेल्ले देखून आमी एका तरेचे स्लेव जाल्या म्हूण भोगता. एका तरान तांकांत आमी होंदोन जियेल्ले देखून तांणी एका तरान ब्लायंड फोल्ड केल्ल्या बरें भोगता. तें देखून त्या इश्टगतेंतल्यान भायर आयिल्ले उपरांत कितली खुशी जाता. वय म्हाका कळीत जावना, वेळ उतरना. देवाक कळीत आसा देव खंयच्या तरान करूंक जाय, खंयची इश्टगात केदाळ मोडूंक जाय तो मोडटा. आनी त्या खातीर आमी देवाच्या वर्त्या स्पिरितान जियोंक जाय. हेरां विशयान आमकां थोड्यो फावटी सूख समजणी आसता. ती सूख समजणी काडून वोंत आमी बसता. तांकां पळय लक्षण आमकां जायना. तांणी तें केलां हें केलां म्हण तांचे द्वेश मांडटा. थोडे फावटी तांणी ती मनशां असिंत म्हणटा. मनशान चेंज जावयेत मोगाचें न्हू. मनशान खंयच्या वेळार बदलावण जावयेत. मनीस आसल्या बरीत आसना. कित्याक तें स्टॅग्नेटेड वॉटर न्ही. थोड्यांक इल्लें स्टबनेस भोगता तें तांचे पर्सनल विशय आमी तें. पूण सगळो मनीस तसो न्ही. मनीस जायतो चेंज जाता. मनशा थंय जायते बरो स्वभाव येता. मनीस आज पळोवन ह्या हेरांच्या जिवनांत थोडे बदलावण हाडिल्ले पळोवन तीं तांची बदलावण हाडटा. त्या देखून आमचें सूख आवर प्रिजुडायज ओपिनियन्स काडून आमी बसचे न्हय. कितलेय ते आसूं दी सोम्याची दिश्ट आमचे थंय आसा जाय.
हेरांक आमी पळयतात सोम्याची दिश्ट कशें आसली, सगळा वयर तो दिश्ट लायतालो. जावंक बरो ताका सगळें कळीत आसलें, हे कसले पातकी, हे कसले गतकी आनी हे कसले कपाटी. त्या देखून थोडे बडी राग येता तो म्हणटालो हत्या आग्याच्या पिलानो. कित्याक म्हळ्यार तांचें जिवन ताका बरें दिसोंक ना. पूण सोम्यान तितलें सगळी कळीत आसलें रे, ताची अपुर्बाची दिश्ट तांचेर वाळयली आनी तांकां कोणा की ताणें बोट चोकून तसो असो म्हणोंक ना. ताच्या कडेनय बऱ्या कडेन उलयलो, हर एक कडेन बऱ्या कडेन उलयलो आनी ताणें गेल्ल्या कडेन जायते ताणें बरीं कामां केलीं. थोडे कडेन ताणें करून तो म्हणटा अविश्वासी, बेमानी. कित्याक की म्हळ्यार तांचो तो विश्वास नातलो. कित्याक हो सोमी देवान धाडलो मेस्सिया म्हूण ताणें वळखून घेवना. त्या देखून तांचे थंय जायते अजापां जावनात. पूण सोम्याची सखत हर एक कडेन ताणें उपयोग केल्या. ती आमी वळखून घेवना, आमी घेवना तर ते आमचे. त्या देखून हांव म्हळें सूख समजणी घेवन प्रेजुडायज ओपिनियन काणकोन आमी हेरांच्या जिवनांत खेळचें न्हय. आमी तेंच काणकोन बसचें न्हय. सांग बरो थोड्यान सूख केल्या असो न्ही, सूख करतात, मनीस सूख करता. सूख करयांतलो कोणी ना म्हणटा हांव कर एक पटी हांव सांगता. त्या देखून तातूंत सुखीन बसच्या बदलाक तें सोड, मुखार वच, तें काड, मुखार वच, तुजी वाट सुगम कर. आनी अशें आसतना आमी देवाक सोडून दिवंक जाय, सगळें देवा खातीर सोडून दिवंक जाय. देवाच्या वर्त्या मोगांत आमी भरता आसतना देवूच आमकां वर्त्या जिवितांत राखून व्हरतलो. आमच्या जिवनांत कितेंय जाल्ल्या वेळार आमी कितले चंचल जाता, कितले चंचलपण आमचें थंय आसता. थोडे फावटी आमी चिंता आमी बऱ्या रेतीरीत आसा, आमी बरें मागता, आमी नवें नांव घेता. अजून ते कुटुंब पडटा रेतीरीक आयिल्लें, ते पाटी वता आसतना व्हेकल हाडलें आनी गाडी व्हरता ताची गाडी एक्सिडेंट जाली. एक्सिडेंट जावन एक सदां ल्हान गाय जालें बायलेक, 1 किलो वट गाय जालो, तो ड्रायव्हिंग सिटीर आहलो. आनी अशें आसा ते हॉस्पिटलांत आसतना ताका हांवें फोन केल्लें आसा. कितें जालें, तो कायलो राग ताणें देवा वयर इतलो शीण काडलो की देवाक तो रागार उलोवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो हांव इतली बरी पडटांत रेतेर करून आयलां आनी पाटी येतना म्हाका एक्सिडेंट जालें. देवाक कळीत ना गी, देवाक हांव पातयें ना, कसलो देव तो, ताका काकूत ना, जायते उलोवंक लागलो. पूण म्हाका कळीत आसा अशें जायते जाण बडबडटात. हांव बऱ्यान उलोवंक लागलो आनी अशें बऱ्यान उलोवन मागीर इल्लो वेळ करून आमची रेतेर जाल्ल्या उपरांत ताका मेळोंक म्हूण हांव त्या हॉस्पिटलाक गेलो. त्या हॉस्पिटलाक आमकां सदां लागींच आसलें. हॉस्पिटलाक वता आसतना थंय परतूनी जायतो आवाज काडून उलोवंक सुरू जालो, देव कसलो देव तो, हांव इतलो मोग करता त्या देवाचो जाल्यार देवान समजोवन घेवना. त्या वेळा हांवें ताका सांगलें देवाचो एकलोच पूत, ताचोय देवान व्हरतो मोग केल्लो जाल्यार ताचे वयर बरादेक कुरीस देवान दिलो. देवान तो कुरीस काणवर येत आसलो न्ही. ताणें मोग केला, ताच्या पुतान ताचो व्हरतो मोग केला. दोगांय एक, हांव आनी बाप एक म्हणटा स्वामी. तर ताचो तो कुरीस काणवर येत आसलो, ताच्या कांद्यार दिवन ताका ते बळादेक त्या कुर्साचें मरण पाव गरजेचें म्हण आसलें गे. जाल्यार तो कन्विन्स जावना. तो मागीर सांगून आसलो हांव इतलो बरो देवाक लागीं आसचो मनीस, देवा लागीं बऱ्या तरान जियोचो मनीस, रेतेर करून आयिल्लो मनीस. कित्याक आमी समजून घेना, आमी चिंता देवाचो मोग म्हळ्यार सगळें बरें जाय, सगळें बरेंपण आसा, संतोश आसा, समाधान येना आसा, वय तें वय. पूण सगळें बरेंत जाता म्हूण सांगोंक जायना. दगदवणी आसता, सफरींग आसता. आमकां क्रिस्तांवांक सफरींग, another the opposite word is to rejoice. सफरींग येता आसतना आमी रिजॉयस करून शिकोवंक जाय. त्या खातीर संत पावल म्हणटा हर एका सन्निवेशान देवाक आर्गां दिया, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. खंयच्या सन्निवेशान तुमी भियेनाकात, देवाक आर्गां दिवन देवा थंय संतोश पावा. जकोबाक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय दुसरी ओळ जकोबा बरयल्ल्या पत्रांत आमकां बऱ्या तरान कितें म्हणटा पळया जकोबाच्या पत्रांत. म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय, ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. एका तरेचे बाग तें तुमचें आनी त्या देखून सोडणी नाकात म्हणटा. त्या बागांत एक जावन रावा, बऱ्या तरान रावा, अपुरबाय तरान रावा. देव तुमकां सोडिना. आमी आमचें जिवन लेट गो पॉलिसींत जियेल्या तर आमचे बेजाराय खंत
ना नंतरचे विदोळी जायते उणो जातात. कित्याक म्हळ्यार आमी तें खाण घेवन वोण व्हरचें न्ही, वजें सर्ती करचें न्ही. त्या देखून आमी केदाळ म्हणटा, कश्ट तेल्यान वजन वयतलो न्हू, तुमचें वजें म्हाका दिया म्हणटा सोमी, म्हाका दिया. आनी हें दिता आसतना सोमीन ती घेता. हर एक वेळा हेंच त्या देखून ती उतरां परत परत आमकां आयको मेळटा आसतना आनीक एक घटयेन आमी बरो जाय, सगळ्यात आमचें थंय वाडत जाय. पळयतात म्हजी फळां इतल्या वापरपायतात आमी जिवन सगळें इंडिकेटर आसा वेरी क्लियर. तो भोव बरी जिणी जिवंक आसा. एका सायडीर रक्तमासाच्या वंदवण्याची एक लिस्ट कर आनी एका सायडीर पवित्र आत्म्याच्या फळांची एक लिस्ट कर. दोनी लिस्टी बरें कर न्हू, बरोवन व्हडल्या अक्षरान बरोवन घाल. आनी खंयचे थंय तुजे थंय चड आसा, एखाद्या वेळा रक्तमासाच्या वंदवण्याचे लिस्टीर तुजे मार्क चड आसात, वॉल्यूम चड आसा, तर तें उणें कर न्हू. पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तुवें भरलें तर दीस वेता 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 एक एक आमी इंटू मार्कन काण उडयत आमच्या जिवनांत जावन. असं जाल्यार जिवनान देव आमकां दिवंक अपेक्षिता. त्या देखून इंडिकेटर आसा वेरी क्लियर. सांत पावल म्हणटा बरी जिणी जियोवच्या पवित्र आत्म्याची फळां आसात. वायट जिणेन तूं आसाय की म्हणून तुका कळीत करच्याक इंडिकेटर आसा रक्तमासाचे वंदवण्यो. त्या रक्तमासाचे वंदवणे तुजी सर्तीक जावन ताचें वॉल्यूम हाय जालें जाल्यार तें वॉल्यूम लो कर आनी हें वॉल्यूम हाय कर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत जियोवचें वॉल्यूम जायतें वयर उंचायक वता आसतना रक्तमासाच्या वंदवण्याचें वॉल्यूम संपूर्ण तरान सायलेंट जातालें आनी त्याच वरी आमचें जिवन भोव मोगाचें मोळेचें जातालें. तुका सर्वांकी देव वर्त तरान मागून दी, आशिर्वादांनी बरोवन दी. देवाचे वर्ती विस्तार आशिर्वाद आमचेर आसतना देवाचीच सकत आमचे थंय वाडोवन दी. आनी देवाचे बरेंपण आमी सदांच जियेत आसतना लेट गो पॉलिसी, लेटिंग गो म्हणटात. मेमरी इज ए वर्च्यू, ऑल्सो लेटिंग गो इज अनदर ब्युटिफूल वर्च्यू वेर वी लीव एवरीथींग. सगळें नाका जाल्ले अनुभव, कोडू एक्सपिरियन्सीस हें सगळें आमी सोडून बऱ्या जिविताच्या वाटेंत आमी चलोवंक जाय. आनी अशें आसतना आमी हें कोडू सोडटा आसतना देव बरेंपण भरती करन यथेश्ट मापान आमकां फळ दिवंक तो आयतो करतालो. असलें बरेंपण देव दिता आसतना सर्वांच्या वर्त्या जिवितांत आयचो दीस एक आशिर्वादाचो दीस जावं दी. आमच्या जिवनांत एक आशिर्वाद जावं दी. विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबाक देव सांबाळून दी. तांचे वेळार ताचे विस्तार बेसांव घालून दी. बऱ्या भलायकेन सांबाळून ताणें करचो तो वावर आशिर्वादीत जावं दी. बापाचेय आनी पुताचेय आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.